नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. पणजी रसातळाक महापौराड अविश्वास हाडचो. भ्रष्टाचारी आमदाराची पुताक खुर्ची. लोकांनी वेंचणुकेक जाप दिवची. कोंत्रात वेंचणुकेच्या फंडाक उत्पलान आमदाराक सोडलो. मळ्यातल्या अपघाताचो इन्क्वायरी रिपोर्ट येतलो. मानवाधिकार आयोगाच्या नोटीशीक जाप दितले. 2 दीस रावात. स्मार्ट सिटी एमडी म्हणटा सायटीर सेफ्टी मेजर्स वाडयले. तीन वर्सांत गोयचे 25,000 तरणाटे उद्देगीक रोजगाराक जातले स्कील म्हणटा कौशल्य विकास मंत्री चंद्रशेखर. पीएम स्किमी सकयल स्कील गुरूंचो भोवमान. गोंयांत म्हजो निमाणो सनबर्न प्रवास सोंपलो. सनबर्न आयोजक हरिंद्रा सिंगाचो भावूक संदेश. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा बूक माय शोक सनबर्न विकपाचो प्लान. गोंयचें नांव घाणायलें. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या आदल्या 10 आमदारां आड गिरीशान घाल्ली याचिका सुनावणेक घेवंक सुप्रीम कोर्ट तयार. 10व्या शेड्युलाचे फाटभुंयेर फेब्रुवारीत सुनावणी. दिल्ली लिकर स्कॅमात मुख्यमंत्री केजरीवालान मनी लॉन्ड्रिंगाचेर ईडीचो 3रो समन्स चुकयलो. ईडी काडटा आनीक एक समन्स. केजरीवाल म्हणटा वेंचणुके आदीं भितर उडोवंक. आनी दुसरे टेस्टींत दक्षिण आफ्रिकेक 7 विकेटींनी मारून भारतान 2 टेस्टींची माळ केली ड्रॉ. सिरिजा उपरांत बुमराच्यो 6 विकेटी. भारताक वर्ल्ड कप टेस्ट चॅम्पियनशिपींत पयली सुवात परत. खबरो विस्तारान. पणजी रसातळाक महापौरा आड नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडचो. उत्पल पर्रीकाराचो उलो. निरुपयोगी आनी भ्रष्टाचारी आमदारान आपल्या पुताक खुर्ची दिल्या. लोकांनी ताका वेंचणुकेक जाप दिवची. स्मार्ट सिटीच्या फोंडांत आयुष हळर्णकाराच्या मरणा उपरांत उत्पलान आमदार पूत महापौराक सोलून काडले. कोंत्रात खंय वेंचणुकेच्या फंडिंगाक उत्पल संजिताकूय मेळ्ळो. स्मार्ट सिटी वेल्यान उत्पल पणजेच्या महापौराचेर घसरलो. महापौरा आड सगळ्या नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडचो म्हणून उत्पल मागता. आमी जे स्मार्ट सिटीचे विशय उलयता हांव कित्येकदां इनफॅक्ट अंटील रिसंटली म्हणपा येता खंय हांव एकटोच उलयतालो. खंय ट्रक पडटा कितले 14-15 ट्रक पडल्या. दीज आर सिम्पटम्स. वी हॅव टू एड्रेस द कॉज. आनी कॉज इज आमची इलेक्टेड हांगा रिप्रेझेंटेटीव आसा इज करप्ट, इनकॉम्पिटंट, इनडिफरंट. म्हणजे लोकांची कांय पर्वा ना. पीपल आर जस्ट टूल ड्युरींग द इलेक्शन टू बी यूज्ड एज वोट्स. आनी म्हणून हांव आव्हान करता सगळे ऑपोजिशन कॉर्पोरेटर्स आसा आनी जे पयलींचे आमचे आसा थंय की तांकां पणजे खातीर कितें करन्सी दिसता जाल्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडा आनी काडा न्ही मेयराक. लोकांनी ताची जाप वेंचणुके वेळार दिवची म्हणून उत्पलाचो पत्रकार परिशदेंत उलो. संजीत रॉड्रिगीजाक मेळ्ळे उपरांत कॉन्ट्राक्ट खंय वन सायडेड. वेंचणुकेक फंड उबारूंक दिला म्हणून खंय स्पश्ट जालें. दुसरें हांव आज स्मार्ट सिटीचो CEO आनी MD संजीत रॉड्रिग्साक मेळ्ळो. ताणें एक पॉयंट सांगलो की जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या ते EPC म्हणून म्हणजे इंजिनियरींग, प्रोक्युरमेंट आनी कन्स्ट्रक्शन हे सगळे ताणें कॉन्ट्रॅक्टरान करपाचें. तातूंत काय अशें ताका मॉनिटर करपी कोण ना. म्हणजे इंजिनियरींग डिझायनूय ताणें करपाचो, ताजें मटेरियलूय प्रोक्युरमेंट ताणें करपाचें आनी कन्स्ट्रक्शनूय ताणें करपाचें. म्हणजे हे सगळे एड्रेस करपाक खंय तरी अशे कॉन्ट्रॅक्टर कितें फुडले इलेक्शनाच्या फंडिंगा खातीर केल्यात काय कितें की आय एम टेकिंग सो मच रिस्क. हांव सुशेगाद आतां सगळे काँग्रेसांतले कोण नाका नाका म्हणजे हांव चमचेगिरी करपाक हांव उडकी मारपाक पळयतात. हांव सुशेगाद पार्टीन आज रावू शकपाचो पण ना. पणजे खातीर हांव सगळे हे संबंद रिस्क करून इलेक्शन लढयलें. सो वी हॅव टू पणजेन वी हॅव टू एड्रेस दीस कोर इश्यू, चेंज द लिडरशीप वेन वी गेट चान्स. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची उत्पलाक जाप.
मुखेल सचिव स्मार्ट सिटीचो अध्यक्ष जाल्यार संजीत रॉड्रिगीज MD. संजीताक स्मार्ट सिटी विशीं सगळें खबर आसा. तांचें चल्लां तें काम पुराय जावं. स्मार्ट सिटीचें हांव पळयना. हांव इन्चार्ज आशिल्लो ना जाल्यार म्हजे कडेन जबाबदारी दिल्ली जाल्यार सब स्टँडर्ड दिशिल्ले जाल्यार हांव तांबडो बावटो दाखोवपाचो आनी प्रकल्प एक वेळ फाटीं घेवपाचो. स्मार्ट सिटी सकल सगळे प्रकल्प प्लान केल्यात आनी फाटल्या 2 आमदारांच्या टर्मात फायनल जाल्यात. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात हांवें कांपाल फुटबॉल ग्राउंड घेवपाक सांगला तितलेच. 2002त ताळगांवचो हांव आमदार जालो आनी तेन्ना 6 म्हयन्यांत ब्युटिफिकेशन काम केल्लें आनी आयजूय तें बरें आसा. हांव येवचे पयलीं फाटल्या 25 वर्सांत पणजेंत उदरगत जालें जाल्यार दाखोवन दियात. मळ्यांतल्या लोकांक दर वर्सा बुट्टेचो त्रास जातालो. हांव जिखताच उपाय काडलो. एका तरी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगू 2002 सावन हांवें पयशे घेतला म्हूण हांव चल्लो. उत्पलाच्या आरोपाचेर बाबूश मोन्सेराताची ही जाप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मळ्यांतले फेटल अपघाताचो इन्क्वायरी रिपोर्ट येतलो. मानवाधिकार आयोगाची नोटीस आयल्या. आमी जाप दितले. 2 दीस रावात सगळें कळटलें. स्मार्ट सिटी MD संजीत रॉड्रिग्स मिडिया कडेन उलयलो. सगळ्या सायटीचेर सेफ्टी मेजर खंय घेतातूच. ह्या अपघाता उपरांत सेफ्टी मेजर्स आनीक वाडयता म्हणून संजीत सांगता. मळ्यांतल्या एक्सिडेंटाचेर इन्क्वायरी चालू आसा. रिपोर्ट येतलो. ह्युमन रायटाचे नोटीसेक जाप दितले. 2 दीस रावात. स्मार्ट सिटीचो MD मिडिया कडेन उलयलो. ह्या इन्सिडेंटाची तरी इन्क्वायरी चालू आहा. इन्क्वायरी जावनी रिपोर्ट येतलो आनी ह्या इन्सिडेंटाची आमकां एक नोटीसूय आयल्या ह्युमन रायट्स कमिशनाची. आमी ताचेर उत्तर दितले. थोडे टायम लाव उत्तर तुमकां कळटलें कितें आमचें तें. इवन इन दीस केस सम मेजर्स वर डिप्लॉयड बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट रायट नाव. लेट द इन्क्वायरी हॅपन. लेट द all the facts be brought to the notice. Wait for a couple of days. We will bring all facts of this incident. सेफ्टी मेजर घेतल्यात आनीकूय वाडयतले. आता सध्या लोकेशनाचेर सगळे सेफ्टी मेजर घेतिल्ले आसा. इन्क्वायरीचेर तर कळ्ळें आनीक थोडे सेफ्टी मेजर वाडोवपाचे आसा. आमी करतले. पूण इन्क्वायरी जावनी आनी आमचे जे उत्तर कमिशनाक वतले ते उत्तर तुमकां मेळटलेच. इट वील बी पब्लीक. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. उद्देगा खातीर स्किलफूल युवा तयार करूंक डबल इंजिन सरकाराचो यत्न. फुडल्या 3 वर्सांत गोंयचे 25,000 तरणाटे स्किल्ड जातले. तांकां गोंयांतूच ट्रेनिंग मेळटली. कौशल्य विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा स्कील फिट आनी इन्क्लुझिव्ह गोंय करूंक यत्न. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्किमी सकयल स्कील गुरूंचो भोवमान जालो. इंडस्ट्री खातीर तरणाट्यांक स्किल्ड करपाचो यत्न. कौशल्य विकसीत करपाचो डबल इंजिन सरकाराचो यत्न. फुडल्या 3 वर्सांत गोंयांतले 25,000 तरणाटे ते नदरेन तयार जातले. केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयलो. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने खाला स्किल्ड गुरूंचो भोवमान. प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है. उनको जो 10 साल पहले का जो स्टेटस था उसको बदलकर हर घर में हर युवा युवती के पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए. ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक संकल्प लिया है. और आज हम गोवा में न्यू ईयर में पहला जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उनके साथी और उनके सरकार के साथ हम मिलकर डबल इंजन सरकार की नीयत और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको दर्शाते हुए हम आज 25,000 बच्चों को, युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देने का आज हम लॉन्च कर रहे हैं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा स्किल फिट आनी इन्क्लुझिव्ह गोंय करपा खातीर गोंय सरकाराचो यत्न. रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत आमी दुसरे आसा, बट ट्रेनिंग स्टार्ट करपाच्या बाबतीत आमी पयले आसा. माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, आमी जवळपास 30,000 PM विश्वकर्मा आमचे भाव आनी भयणी रजिस्टर्ड जाल्यात. तांचे स्किल्ड करपाचे जे ट्रेनिंग दिवपाक जाय त्याच्या सगळ्यातल्या प्रत्येक ITआत म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात ट्रेन करपाचे काम हे सगळे जे आसा हे ह्या निमित्तान सुरवात जातले. जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्किल्ड इंडिया कर म्हटला, हांच्यांनी फिट इंडिया कर म्हटला, हांच्यांनी इन्क्लुझिव्ह इंडिया कर म्हटला. हांव हेजेरूच उलयता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक स्किल्ड गोवा करपाक जाय, आमकां फिट गोवा करपाक जाय आनी इन्क्लुझिव्ह गोवा करपाक जाय.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत म्हजो निमाणो सनबर्न प्रवास सोंपलो. फाटलीं कितलीं वर्सां आपणें हो इडियम घडोवन हाडलो म्हणून बरें दिसता. तशेंच परत केन्नाच जावचें ना म्हणून दुख्खूय जाता. सनबर्न आयोजक हरिंद्रा सिंगाचो भावूक संदेश. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा गोंयान ब्रँड उबो केलो आनी सनबर्नानूच गोंयचे गोंयकारांचें नांव घाण केलें. बूक माय शोक सनबर्न विकपाचो हरिंद्राचो प्लान. कार्लोस म्हणटा ही गजाल खुशालकायेची न्ही. एका म्हणटा तेगे स्टेटमेंट सामको पळय, सामको आयक आनी परत आयक. कित्याक सांगता, एक खुशालकायेची खबर न्ही, ती सनबर्न बंद जातली. तेणें म्हणलां दीस इज माय लास्ट सनबर्न इन गोवा. म्हणलोलो तो नासतलो फॉर द नेक्स्ट सनबर्न. अँड आय हॅव कम टू नो, this you can verify, that he has apparently sold his company to Book My Show or somebody else. So some company has bought his. So that company must have probably purchased the rights to host these events and including Sunburn. So to nastolo, but he doesn't make a statement that Sunburn will not happen in Goa. असले statement ना त्याचो. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा गोंयकारां खातीर नव्या वर्साचे हे बेस्ट गिफ्ट. This is the best New Year gift we as Goans could get from the Almighty. Sunburn is a hindrance not only to Goa but to our community in all. सनबर्न दुसऱ्याक विकला आसत म्हूण वरेनाक भंय. Welcome. So my only fear, म्हजो एक भिरांत आहा that you will return back as a proxy. कित्याक through my sources आणि म्हाका खबर आहा ते भाशेन you all have sold Sunburn Music Festival to Book My Show, and next this coming December 2024 it might be Book My Show Festival. It's a proxy, it's a mask that you'll be wearing and coming back. Even if you have little bit of respect, Mr. Harinder Singh आणि Sunburn organizer, तुमका थोडो देखून सेल्फ रिस्पेक्ट आहा जाल्यार पोतून येना काय. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा ओमकार फळारी. काँग्रेसींतल्यान आदले टर्मांत बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारां आड काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकारान घाल्ल्या याचिकेचेर गुणात्मकतेचेर सुनावणी घेवंक सुप्रीम कोर्ट तयार. फेब्रुवारीत सुनावणी जावं येता. 10 आमदारांचो बीजेपी प्रवेश कायदेशीर म्हणून सभापतीचो निवाडो हायकोर्टान योग्य थारायल्लो. गिरीश 10व्या शेड्युलाच्या फाटभुंयेर हे पक्षांतराची टेस्ट मागता. So the matter was listed today in Justice Suryakant's court. And in this case, we have challenged the order of the High Court, whereas the High Court has upheld the order of the Speaker in which our disqualification petitions were dismissed. So it came up after a long time. And today, Mr. Chidambaram, Senior Advocate, and Mr. Vivek Tankha, Senior Advocate, appeared on behalf of Mr. Girish Chodankar. He was, both the senior counsel were assisted by myself and my team at Lawman and White. So we requested the court that this issue is of great importance and it is a bearing on all over the country, because the issue of disqualification, especially that what is a valid merger, that whether a merger of a legislative party amounts to a deemed merger, and it does not require a merger of an original political party, as this issue has already been decided or touched upon by a 5-judge bench in the Maharashtra case. So Mr. Chidambaram apprised the court about all these facts, and we requested the court to finally keep the matter for a non-miscellaneous day, though there was a heavy objection from the other side, and as they've said that this issue is only academic, because after this petition there was another election in February 2022. But we read that order of the court wherein first time the matter was listed and notice was issued. That time the court said that this matter is of great importance, and this is exactly mentioned in that order wherein the notices were issued in this matter. So the court acknowledge the fact that this ultimately needs to be decided, and this is a long term pending issue, and therefore have said, and we were told by the court that they'll keep it
next month, and the date will be notified for final arguments. मोटारीचेर पुलीस म्हणून स्टिकर मारून भोवपी एकल्याक म्हापसा पुलिसेन उखल्लो. हळडोणा वाठारांत मोटारीच्या विंडशिल्डाचेर पुलिसांचो फेक स्टिकर लावन भोवपी गाडयेच्या पात्रांवांक पुलिसेन अटक केल्या. तो खंय तेलंगणाचो. पुलीस चौकशी चल्ल्या. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Christmas Magic Wheel value for money offer started at the CMM Arena from 6th December till 5th January to make this Christmas and New Year festival more meaningful. Gifts, discounts, combi offers, vouchers and much more on furniture and appliances. Home appliances, bedroom set, sofa set, dining set, office table, study desk plus chair, mattresses, recliners and much more. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Maid says. काँग्रेसीत ऑल इज वेल कसलीच फूट ना. काँग्रेसीचे CWCचे मिटिंगेत आपणाक आपोवंक ना कित्याक तर आपूण मेंबर ना. हळडणचो आमदार काल्लूस फेरेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. कोणूय विचारता आनी आमच्या नांवान स्टेटमेंटां खपयता अशें काल्लूस उलयलो. When I have to meet party leaders and I got to this, I appointment घेवन वयता, and when they come here I also meet them. I एक हें पळयलां, Congress party is divided. Please don't assume statements like this. आणि कांय ना तसलें, and Congress party is united and we are still strong. But I am making it clear that I had no invitation because I am not a CWC member. And in fact, तुम पळय म्हाका टायम मेळटा तेन्ना आमचे पार्टी मिटिंगां वयता, केन्ना ब्लॉकां वयता. When there are meetings in other constituencies, हांव वयता. So there is nothing which I think there should be read too much into this kind of things. सर खंय तरी अशें तुमी म्हणलें की अशें लोकांक थोड्यांक दिसता की काँग्रेस पार्टी इज डिवायडेड म्हणून. ना स्टेटमेंट घायल्लो हांव म्हणा, म्हजें स्टेटमेंट न्ही तें. कोण एक हें घायल्लो, एक स्टेटमेंट अशें केलें आनी टायटल घायलें काँग्रेस डिवायडेड म्हणून. ते कोण म्हणटात? देर इज नो डिविजन इन. दिल्लीच्या लिकर स्कॅमात आपाचो दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवालान ईडीचो तिसरो समन्स चुकयलो. मनी लॉन्ड्रिंग चौकशेक केजरीवालाक समन्स धाडिल्लो. फेब्रेर 2023 सावन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पुलीस कस्टडीत. हे स्कॅमात खासदार संजय सिंगूय जेलीत. ईडीचे चौथे समन्साची तयारी. केजरीवाल म्हणटा वेंचणुके आदीं भितर बुडोवपाची तयारी. समन्स बेकायदेशीर. काकरा 2 रॉटविलर सुण्यांचो इव्हिनिंग वॉकाक गेल्ल्या एका प्रतिश्ठीत थळाव्याचेर हल्लो. ताका फोडून काडलो. कॉलनींतलो हो नागरीक आपल्या सुण्यांक घेवन सांजे पासयेक गेल्लो. ह्या दोगा रॉटविलरांचो ताच्या सुण्याचेर हल्लो. बरोबर ताकाय फोडून काडलो. 24 इंजेक्शनां घेवन सध्या तो हॉस्पिटलांत. रॉटविलर खंय GPSCच्या आदल्या चेअरमॅनाचे. कागाळ ना. तुम्ही न्यूज ऐकल्यात आसल्यो ज्यो हाय हँड कुत्रे जे लोकांगेर आसता, स्पेशली जे रॉड व्हायलर हे अटॅक करता ती न्यूज पयली आसतली. तुमी फाटल्या दिसांनी पयला आसतलें की रॉड व्हायलर हो दोनापावल हांगा एका भुरगे जे वयताले त्यांच्याचेर अटॅक केलो आनी तांकां माल लागलेलो. तुमी ही फाटली न्यूज पयल्ली आनी तेतून जे ओनर आहा ताका अरेस्टूय जाल्ली. अशीच एक आनी एक इन्सिडंट हांगा एक दोनापावल आनी एक इन्सिडंट जाला. तेतून सविस्तर सांगलें म्हटल्यार एक एकाच कॉलनींतले दोगी जे कुत्रे भोंवपाक हाडलेले तेन्ना एक फॅमिलींतलो जो कुत्रो आसलो तो ताका भोंवडोवपाक म्हणून तेंच्यांनी भायर हाडलेलो. तेन्ना हरशीं ते तेंचो आमकां कळटा त्या प्रमाणे की जे कुत्रे आसले ते रॉड व्हायलर आसले सदांच तेंच्या गेटी भितर आसताले. तेंचो कांय इशू नासलो. पण त्याच दिसा एक इन्सिडंट जालो की त्याच दिसा जे कुत्रे जे भितर आसले गेटी भितर ती गेट ओपन आसल्या कारणान ते भायर सरले आनी जो ह्याच कॉलनींतलो एकटो जो कुत्र्याक आपल्या कुत्र्याक भोंवडोवपाक हाडलो तेन्ना ते कुत्रे ताका भोंकताले तेन्ना त्या कुत्र्याचेर तेंच्यांनी रॉड व्हायलरान अटॅक केलो. आनी अटॅक केलो तेन्ना जो ओनर दुसरो ओनर जो कुत्र्याक घेवन आसलो तेणे आपल्या कुत्र्याचेर अटॅक करता म्हणून तेंचेर खोड मारली आनी जो दोनूय कुत्रे आसले तितूंतलो एक कुत्रो थंयसरल्यान सायडीक गेलो. पण दुसरो कुत्र्यान सारको दुसऱ्या कुत्र्याक घट धरून दवरलेलो. ताका वाचोवपा खातीर जो दुसरो आनीक रॉड व्हायलर आसलो ज्या रॉड व्हायलरान तांकां घास मारलो आनी तांकां मातशी दुखापत जाली. कित्याक सांग तेंच्या हातीक दात लागलेले अशें आमकां कळोन येता. हेज्या पयलीं CMानूय अशें सांगलेलें की जे
व्हायलंट जे कुत्रे जातात ते कमीत कमी करपाचे पोसपाचे म्हणून, कित्याक असे इन्सिडंट हे चालूच असता. पण ह्या केसीन आता तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म मेळटा, तेंच्यांनी पुलिसाक इन्फॉर्म केला, फक्त कंप्लेंट दिवंक ना, कित्याक एकाच कॉलनीचे आसल्या भशेन. मात तेंचें म्हणणें आहा की अशीच कंप्लेंट दिल्ली फाटल्या फावट तुमी पयले आसतले दोनापावल जो इन्सिडंट जालो, जे भुरग्याचेर अटॅक जालो, त्या हितून त्या ओनराक एक दीस अरेस्ट केलो आनी दुसऱ्या दिसा सोडलो, म्हणून तांकां ह्या अशेंच जावं शकता म्हणून केसी वयल्यान तांकां तेंच्यांनी कंप्लेंट दिवंक ना. सध्या तरी पुलिसाक विचारल्यार फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन ते करतात म्हणटा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावता वांगडा हांव ओमकार फळारी. म्हापसा पालिकेन दुकानांचो वाडयल्लो रेट देंवोवचो म्हणून म्हापशेच्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेक निवेदन दिलें. पालिका वाडीव रेट देंवयना जाल्यार सगळीं दुकानां बंद दवरून पुराय मार्केट बंद करपाची शिटकावणी. नगराध्यक्ष म्हणटा बसकेंत निर्णय घेतिल्लो, फाटीं घेवपाक जाय जाल्यार परत बसका आपोवची पडटली. पळय, नगरपालिकान हे जे भाडेवाड जे केला न्हू, तेजेर आमचो वेपाऱ्यांचो प्रखर विरोध आहा. कित्याक डबल केला भाडें, 150 आसले ते 300 करता, म्हणजे 296 करताय. हांकां खंयच्याच डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगूंक ना भाडें वाड कर म्हणून. हे स्वता कावन्सल मिटींग घेवन डिसायड करतात. आनी बाकीचे म्युन्सिपालिटी जे आसा जाल्यार सांकळे आसूं, पणजे आमचे CCP आसूं, मडगांव, बिचोले, सांकळे, हेंची रेट पयली आदली रेट आसा. 150, 130, 140% आहा. 140, 130, 150, 110 आहा बी. सांकळे 110 आसा. हे आमकां शक्य ना म्हणून, कित्याक आतां बिजनस सामकोच डावन जाल्लो आसा आनी मार्केटाचें कंडिशन सामकें वायट आसा. आनी हे जे मार्केट आसा पळय, हे पयलीं पोर्तुगीजांनी बांदलेलें. सो हे इंडियन गव्हर्मेंट किंवा गोवा गव्हर्मेंट हेंच्यांनी कांयच चारांनी पसून खर्च करूंक ना. आमी मार्केट तशें म्हापसा बंद करता, कित्याक जालें म्हापसा आमी बंद करतले, फूल सिटी बंद आमकां जाय. आनी त्या भायर बाकीचे सिटीचे कोण लोक आहा जे आमचे सपोर्टर आहा, म्हापसा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन आहा पळय, तांकां जे आमी तेंचे कडेन आमी वयतले आनी तेंचो सपोर्ट घेवन मागीर फुडें फर्दर आमी डायरेक्शन फूल गोवा बंद करूंक ट्राय करता. नगराध्यक्ष म्हणटा निर्णय पालिकेन बसकेत घेतिल्लो, आतां फाटीं घेतलो जाल्यार परती बसका घेवन निर्णय घेवचो पडटलो. ते इन फेवर ना म्हणून ते रेजोल्युशन घेतला पळय तेजें, म्हणून ते म्हणटाले की ते तुमी आसा तीच रेट दवरा, आमकां इन्क्रीज करूं नाका म्हणून. तुमी कितें डिसिजन? आमी आतां अशें डिसिजन घेतलें की फूल कावन्सील हांगा ना आनी एक मिटिंगेक घेतलेलें आसा, कावन्सील मिटिंगेक. म्हणटकीर आमकां ते कावन्सील मिटींग आपोवनूच आमकां डिस्कशन करचें पडटलें आनी ते रेजोल्युशन कितें आसा तें घेवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. आक्षेचो मिलाग्रीस अकस्मात घरा पावलो आनी गोंदळ. मातसो खंय हालिल्लो. 2 म्हयन्या फाटीं भोंवता भोंवता मुंबय ठाण्याक पावलो. थंयच उरलो. हे वटेन ताच्या सारक्याच एकल्या अनवळख्याची बॉडी GMCत आयिल्ली. मिलाग्रीस म्हणून घरच्यांनी तिचेर निमणे संस्कारूय केल्ले. आतां मिलाग्रीस आयला. निमणे संस्कार कोणाचेर केले तो प्रस्न. अक्षयचो मिलाग्रीस गोन्साल्वीस 2 महिन्या पयलीं बेपत्ता आशिल्लो. घरांतल्यांची पुलिशेंत कागाळ. मजगतीं GMCत एका अनवळख्याची कूड आयिल्ली. घरच्यांनी मिलाग्रीसच म्हूण वळख पटोवन ताचेर निमाणे संस्कारूय केले. आतां 2 म्हयन्या उपरांत मिलाग्रीस घरा आयिल्ल्यान घरच्यांक सूख दिणो धपको. तकलेन मातसो हालिल्लो मिलाग्रीस असोच भोंवतालो. भोंवता भोंवता मुंबय ठाण्या पावलो. थंयच उरलो. आतां परत आयलो. सध्या ताका अस्नोडा स्ट्रीट प्रोविडंट NGOच्या शेल्टर होमात दवरला. Their husband suffering from disability. What happened now? We got a call 1st of January saying that sir, amcha problem. So we told them, madam, don't come to our office. Do the paperwork online. And second, they brought the gentleman to our doorstep. We admitted him, and she explained the situation, which was very, sad, which was very disturbing. But he is a person suffering from disabilities, maybe 30-35 years. His registration number is very old. He is so aggressive. His sickness only is such that it's an aggressive sickness. So he is not going to take medicine. It's going to be very difficult to look after him. This is a mental disability issue. It is not a family issue. They have not sold his property. They have not taken any insurance of it. A lot of negative comments came on various posts, which was not right. So he is in our home. He is very weak. He will require at least 1 year to stabilize. He has to stay in a shelter home now for the rest of his life because he requires medicine. No? Nobody has claimed that body also. Okay. See, you all press people should go one day to GMC morgue and check how many bodies are unclaimed per year. It is rising because of mental disability. See, the full picture, what I want to say, it is connected to mental disability. Okay. We have to solve mental disability, not solve on this problem. मिलाग्रीसाच्या सुवातीर
कोणाचे निमाणे संस्कार केला म्हणून प्रश्न. गोंय पोलीस त्या मनशाच्या कुडीची DNA टेस्ट करतले म्हणून सुत्रां सांगतात. So I think the police must devise some mechanism, some system, including the doctors, so that when these kind of people you cannot identify, I think a little more stringent this must be taken to identify who is the person, so that the correct body is also given. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. दुसऱ्या टेस्टीत दक्षिण आफ्रिकेक 7 विकेटींनी मारून भारतान 2 टेस्टींची माळ ड्रॉ राखली. ह्या जैतान भारतान वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपीत पहिली सुवात परत जोडली. आफ्रिकेची पहिली इनिंग 55 रनार सोंपिल्ली. पहिल्या डावात भारतान लीड घेतली. 2 डावांनी सिराज आनी बुमरान दरेकी 6 विकेटी काडून धुंवर केलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.